Wherein Speaker Sir, similarly, जशे 90 दिसान म्युटेशन केला process with or without objection to clear, partition cases within 90 days, the government is planning to ensure that within 90 days the deputy collector clears these particular cases. So ह्यो ज्यो तुज्यो फाटल्यो cases आहा आनी ज्यो फुडें आतां prospective येतल्यो, it will be in a time bound manner. Less than 200 square meter plot आल्या partition कोनाय ते कित्याक? Regulations named Goa Land Development and Building Construction Regulations 2010 are in force. आणि हाज्या प्रमाणे regulation number 12.6 समज घेतलो तुवें of the act, जाल्यार the area is taken to 225 square meters. कित्याक आतां स्पीकर सर खंयचें प्लॅनिंग करतलो पार्टिशन जावन जाल्यार सेटबॅक सोडचे पडटा, बाकीचे एरियाज पळोवचे पडटा. ताजे खातीर मिनिमम वीच वॉज 200, द रेवन्यू डिपार्टमेंट इज स्टील डुईंग पार्टिशन एट 200 स्क्वेअर मिटर्स. बट तुवें TCP प्रमाणे केलो तूं बांदपा खातीर द एरिया इज आयडेंटिफायड एज 225 स्क्वेअर मिटर्स फॉर मिनिमम बिल्डिंग. मुणकार आहाय तांकां 300 स्क्वेअर मिटर प्रॉपर्टी मेळटा आनी केन्नाय ते 2 जाण 3 जाण भाव आसताय तांकां क्लियर टायटल मेळना partition करपाक. आणि when it comes to such type of issues, I think government can re-examine, because when it comes to Munkar, and if they belong to a economically a weak section, जाल्यार maybe the government can examine chief minister कडेन आमकां उलोवचें पडटली गजाल, and we'll have to look at it in prospective nature. कित्याक तूं जें सांगता 150 स्क्वेअर मिटर समज कोणाक दिलो 300चे 150 केले, ताका सेटबॅक पयलो मेळचो ना बांदपाक, तो बांदतलो कितें आनी फाल्यां ताजी भुरगीं वाडटलीं, ती फुडें पार्टिशन मागतलीं. सो यू वील नॉट हॅव एनी प्लॅनिंग देर. ताजे खातीर प्लॅनिंगाच्या संदर्भांतूच मिनिमम 200 स्क्वेअर मिटर मागिल्ले पार्टिशनाक. 300 स्क्वेअर मिटरचे 2 भाग कर तूं बाय विदीन द एडजस्टमेंट ऑफ कोर्ट डिक्री. बट एज ऑफ डेट स्पीकर सर हाका कायद्या प्रमाणे 200 स्क्वेअर मिटर जाय.